संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजा बलिदान भेटूंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मौनान कलत्या काळजान कुटुंबां स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिणे पालच्या कृपा मागता जिविताच्या उण्याक त्रिता सासणी जिविती म्हूण परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटूंक बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मौनान कलत्या काळजान कुटुंबां स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. या मिसाचे इरादे हे परी जावन आसात. फिरगज लोकांच्या इराद्यां खातीर आमी भेटयता. अर्गामी स्थितात अनिशा अल्बुकर, अर्गामी स्थितात फ्रांसिस जॉन डिसोजा, वेलेंटीन अंद्रादे हाच्या आत्म्याक मीस दिता रॉबिन अंद्रादे, सत्व्या दिसाचो उडास मर्सलिन फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दिता तिचीं भुरगीं, मर्सलिन फेर्नांडीसाच्या आत्म्याक मीस दितात मोरियेच्या लिजिनाचे सांदे, एंटनी वेगस आनी रोजलिन डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिता झीटा पिंटो आनी कुटाम, फिलिक्स अल्बुकर्कच्या भलायके पासून मीस दितात अल्बुकर्क अपार्टमेंटाचे सर्व कुटुंबां. आयरीन डिक्रूज तिचो जल्मा दीस 69वो ती संभ्रमत आसतना सर कुटुंबाचे सांदे देवाक अर्गां दितात. हांचे बराबर डिवायन वर्ड TV पळोवच्या सर भक्तिकां खातीर आनी तशेंच आमचे यूट्यूब पळोवच्या सर विक्षकां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज आमी साद्या कालाचो 13वो आयतार संभ्रमता. आज पवित्र सभा लायक बावर्त्यांचो आयतार जावन संभ्रमता. लायकांक विशेष मिसांव दिला. सुवार्ता परगट करचें, पवित्र सभेच्या गरजांक पावचें आनी जेजूचे सांगाती जावन जेजूच्या मिसावांत आदार दिवचे तसली हातेरां जावच्याक उलो दिता. आयच्या देवस्तुतेंत आमी आयकता लोकांच्या बावर्तान तांची पिडा गूण जाता. वय देवाचे दवरलो भावार्थ लोकांक गूण करूंक सांगता. देखून ह्यो संगती आमच्या मोतींत आठोवया. ह्या मिसाच्या बलिदानान पवित्र रितीन भाग घेवंक तयार जावया. तो मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकीन सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स पदवेदा देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां बुगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर,
Krista Kakulkar, Krista Kakulkar, Somia Kakulkar, Somia Kakulkar. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुलकर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थनुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्या तुवें आमकां आपयलाय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका बगा तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां जियेशीं कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जणवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप. कित्याक देवान मरण रसूंक ना जिव्यांचो नाच ताका प्रसन्न करिना अस्तित्वांक आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचें वीख ना पृथ्वीर यमकोंडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताजे अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय म्हज्या दुस्मनांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडली नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलोय
होंडांत वसोंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताजी कीर्त गाजया. ताज्या पवित्र नावाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडये निवता, पूण ताजी दया जीवभर वाळटा. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्लासू देवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळट कर. म्हज्या कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदनांत काडतलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिन वाचतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सर्व संगतींनी जशीं तुमी पळयल्लीं, म्हणजे भावार्थान प्रसंग करच्या हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयल्या माया मोगान, तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पळयल्लीं जाया. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताज्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताजी खुशी. हेरांच्या गरजांक पावोवन तुमी कश्टांत पडा जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमच्या लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ते आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतलीं. असलें समानपण तुमचे मदें वाडोवं. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, चड पुंजायलेल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना, आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. उतर सोम्या तुझे सदान बाळता, सासरी जिवी दिता. सर्गी वाटे उजवाड फांकता, जिणे कादार दिता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
जेजू परत्यान माचव्यार सोडून सरोवराच्या पेलेतडीक उतरलेल्या वेळार ओडेक लोकां जमो ताचे भोंवरी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीरच आसतना सिनेगोगा अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे पुरी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तनीर पावल्या, तुवें येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगता भायसन गेलो. लोकांचो ओट जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितलो. 12 वर्सां सावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट जातली एकली स्त्री आयली. सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांत कडसिलें. तरी कांय पुनी बरेपण जोडच्या बदला तिणें पिडा चडच करून घेतली. तिणें जेजू विशें आयकल्लें देखून लोकां जुम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली. ताचें आंग वस्तूर आपोडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची जड सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितर सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्रांक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हणलें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणें पळयतलो. तेदवां आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी खांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयांसर पडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तोळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे तुज्या बावरतान तुका बरी केली, समाधानेन वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतना सिनेगॉग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले, तुज्या दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसचो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सदमांतल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तिगांय शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें सक्तंक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगत्याक घेवन चलयेक न्हिदायल्ल्या कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण हड. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड वेजमी जालीं, पूण कोणाकच ही खबर कळय नाये म्हणून ताणें तांकां कडक ताकी दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तुज्या भावर्थान तुका बरो केलो. क्रिस्ता तें म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एका वेबसायटीर भावर्ता विशें आयिल्लें हें घडीत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. एकली दुबळी स्त्री आनी तिच्या पुताक मरणातीक रितीची पिडा आसली आनी ह्या मरेकार पिडयेंत तो पूत वळवळटा आसतना ती स्त्री निस्सायक जाल्ली. तिचे कडेन पयशे नात आनी दाक्तेराक भेटच्याक अवकाश ना. जाल्यारय तिणें बावर्त सांडूंक ना. देवा लागीं हर एक दीस ती परतून मागतली. देव म्हज्या भुरग्याक खंडीत जावन गूण करतलो म्हणलो अखंड बावर्त तिचेर आसलो.
आनी त्याच बावरतान ती मागता आसतना एक दीस जड वारें पावस वत्ता आनी ह्या जड वाऱ्या पावसाक एक अपरिचित व्यक्ती तांच्या घरा येवन पावता. तो वाट सुकल्लो आनी काळोख जाल्लो, ताचें कार पाड जाल्लें देखून हेणें तेणें घर सोदता आसतना ह्या स्त्रियेचें घर ताका मेळटा आनी तो स्त्रिये कडेन म्हणटा, म्हाका तुज्या घरांत रावंक थोडो अवकाश कर दी. आतां वेळ जाला, म्हाका खंय वेचें म्हूण कळना, म्हजें कार पाड जालां. ती स्त्री म्हणटा, जायत ये म्हज्या घरा. आनी त्या घरा आस्ट्रो घेवन बसता आसतना त्या अपरिचित व्यक्तीची नदर थंयसर आसल्या पिडेस्त भुरग्याचेर पडटा. तेन्ना त्या स्त्रिये लागीं तो विचारता, तुज्या भुरग्याक कितें जालां? आनी ती स्त्री म्हणटा, म्हज्या भुरगो पिडेंत कश्टाता. अपुर्मित मोगान हांव ताची सेवा करता, पूण ह्या पिडेंत त्या भुरग्याक सगळेंच दग दिलां, कश्ट दिलां. धाकटेरासाची वचोंक आमचे लागीं पयशे नात. डॉक्टर स्टीवन म्हणलो एकलो धाकटेर आसा, त्या पिडेक तो वकात दिता म्हूण हांवें आयकलां, पूण ताचे लागीं वचोंक म्हजे लागीं पयशे नात. अशें ती सांगता आसतना डॉक्टर स्टीवन थंयसर उबो आसलो, तो गळगळ्यान रडटा. तो म्हणटा, हांवच तो डॉक्टर स्टीवन, देवान म्हाका तुज्या घरा हाडलां. कित्याक म्हणून म्हाका कळीत ना, पूण आतां म्हाका ताचो शेवट कळीत आसा. तुज्या भुरग्याक हांव वकात दितां, ताची चिकित्सा हांव करतां, खंडीत जावन तो बरो जातलो म्हणलें म्हजें चिंताप. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, अपरिचित व्यक्ती थंयसर एक आंज बडवो जावन येता आनी त्या स्त्रियेच्या मागण्याक कान दिता. पळया देवाची विचित्र महिमा. त्या स्त्रियेन तिच्या कश्टामध्ये वावंटीमध्ये कळमीत नासतना बावरतान मागलें आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. त्या डॉक्टर स्टीवनाक तिच्या घरा हाडून पावयलें आनी ताचे मुखांत तिच्या पुताक गूण केलें. आमच्या जिवितांत असलीं सबार गणितां जाल्लीं आमी आयकता. सबार मागण्याद्वारी आमच्या जिवितांत असल्या विनोवण्याद्वारी आमी देवाक आमचे ताळे उबारता आसतना देव आमकां आयकता आनी आमकां विविध व्यक्ती मार्फत आमकां बरें करचें आमी पळयता. आयच्या वांजेलांत आमी रक्तस्रावाच्या पिड्यांत वळवळतेल्या स्त्रिये विशयींत आयकता. 12 वर्सां ती रक्तस्रावाच्या पिड्यांत वळवळ्ळी. तिचो सगळोच बरवसो तिणें सांडलो. आखरेक तिची नदर जेजू थंय पडली आनी जेजूचें आंग वस्तू तिणें आपडलें आनी ती गूण जाली. आनी ह्या वेळार जेजून तिका म्हणली उतरां, तुज्या बावरतान तुका गूण केलें, तुज्या बावरतान तुका गूण केलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो म्हजो नियाळ विशेश रितीन म्हजो बावर्त कितें म्हणलें समजूंक आदाराचें जातालें. तर बावर्त म्हळ्यार कितें? पयलें बावर्त म्हळ्यार उतरां न्ही. उतरांच्या की चड गूण. फेथ इज नॉट वर्ड्स, इट्स मोर दॅन वर्ड्स. आमी पयल्या कुंभारांत शिकच्या भुरग्यांक आमी सांगता, खानग्योच्या भुरग्यांक आमी सांगता, बरी कन्न दोतोन शिका. आमच्या बापा म्हणा, नमान मुरये म्हणा, सदमंता म्हणा, बावर्ताचें विधान म्हणया आनी आमी तांकां सांगता बरें कन्न शिका, बरें कन्न शिका. त्या दाळ तुमकां कुंभार आमी दिता, जेजूक आमी दिता. आनी एक भुरगें बरें कन्न शिकता जाल्यार आमी म्हणटा, वा कोलो बावर्त त्या भुरग्याचो. पूण नीज बावर्त उतरांनी आमी मेजूंक जायना, वा केवल मागण्यांत आमकां मेजूंक जायना. बरें आमच्या बापा म्हणटा जाल्यार ताका बावर्त आसा म्हणून सांगूंक जायना. बावर्त केवल उतरांचो संकेत न्ही, उतरांच्या की चड. देखून हें आमी समजून घेवंक जाय. दाखल्याक दमदुतांची कृत्या पुस्तक अध्याय 3 आमी वाचल्यार पेद्रू आनी जुवां विशयंत आमी आयकता. दनपारां जावच्या मागण्या खातीर पेद्रू आनी जुवांव देवाळाक वेतात
आनी थंयसर देवळाक वता आसतना तांकां थोंटो भिकारी पळोवंक मेळटा आनी जल्मात हांव तो थोंटो भिकारी आनी त्या पेद्रू आनी जुवांव लागीं भीक मागता तेन्ना तो पेद्रू ताचे लागीं कितें म्हणटा आळे बाबा म्हजे लागीं भांगार ना रुपे ना पूण म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव तुका दितां नाजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी हांगासो चल आनी ताचो उजवो हात धरून ताका उखलता ताच्या पांयांच्या गांठीक आनी पावलां बोळ येता आनी तो उठता आनी चलता पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पेद्रूचो भावार्थ केवल उतरां न्ही त्या भावार्थांत गुंडाय आसली त्या गुंडायेन तांणी उतरां उसारलीं आनी त्या उतरांक बोळ आयलें फळ आयलें आनी त्या उतरांत तो थोंटो भिकारी गूण जालो देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो भावार्थ म्हळ्यार केवल उतरां न्ही हांव कितलेंय मागणें करूं पुरो आराधना करूं पुरो वा तेड्स म्हणूंक पुरो म्हजे थंय भावार्थ आसा म्हणलें रुजवात करीत जाल्यार मागण्याच्या की चड गुंडायेक वचा जाय आमच्या उतरांच्या की चड गुंडायेक वचा जाय भावार्थ म्हळ्यार बोगना न्ही बोगनांच्या की चड गुण फेथ इज नॉट इमोशन ऑर फिलींग इट इज मोर दॅन इमोशन अँड फिलींग एकलो रेतीर एक गेलो आनी ते रेतीर प्रसंगदारान ताका सांगलें तुजें जिवीत बदल आनी ताची उतरां आयकून तो सगळो बोगनांनी भरलो आनी म्हणलो आनी मुखार हांव मिसाक वेता आनी मुखार हांव सोरो पियेना आनी मुखार हांव मागणें करता आनी मुखार हांव तेड्स करता आनी अशें 100 बसावण्यो ताणें देवाक पाटयलो रेतीर जावन एक हप्तो जालो मात आल्यो सगळ्यो बसोवण्यो एका फाटल्यान एक विसरून गेलो थोडे फाटी आमचो भावार्थ बोगनांनी बरयलो भावार्थ बोगनांनी आमी म्हणटा आमी करता आमी पातयेता आमी जियेता पूण दीस वेता वेता आसतना ती बोगनां उणी जाता आसतना भावार्थी आमचो निर्फळ जाता देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी ह्या विशयांत चिंतूंक जाय जेजूचो भावार्थ बोगनाचो भावार्थ न्ही त्या गेत्सेमनी मळ्यांत तो कश्टात आसतना ताणें सांगलें बापा म्हजे कश्ट तुका समर्पिता तुजी कुशी वय तरी हे कश्ट म्हजे वयले काण सोड आनी कश्ट काण्णांतल्या वेळारय ताची बोगनां देवा थंय तिन्स जावंक पावलीं त्याच भावार्थान ताणें मोग केलो देखून भावार्थ म्हळ्यार बोगनां न्ही बोगनाचे की चड गूण चड डीप म्हणून आमी सांगता क्रिस्ताचो शिपाई सान सेबेस्त्यांव हाच्या जिवितांत जाल्ली एक घडी तुमचे मुखार दवरता रोमाच्या सैन्यांत एक शिपाई आसलो ताचें नांव निकोस ट्रासूस आनी ताका एक पतीन आसली त्या पतिनेचें नांव जो आनी ह्या जो ताच्या पतिनेक उलोवंक जायनासलें 12 वर्सां तो उलोवंक प्रयत्न करतली उलोवंक तिका जायनासलें आनी ह्या वेळार रोमाच्या देवाक तिणें आराधन केलें तिची बोगनां सक्कट त्या देवाक तिणें भेटयलीं देवा म्हाका गूण कर म्हणून रोमाच्या त्या देवा लागीं तिणें प्रार्थना केलें जाल्यार तिच्या बोगनाक स्पंदन जावना आखरेक तिका क्रिस्ताचो शिपाई सान सेबेस्त्यांव मेळटा आनी त्या सेबेस्त्यांवा लागीं येता आनी म्हणटा तुजो देव म्हजे मागणें आयकता जाल्यार हांव तुज्या देवाक म्हजें जिवीत समर्पण दितां म्हाका उलोवंक येना म्हाका उलोवंक आशा आसा तुजो देव म्हज्या जिवितांत हे आसर्यें करतलो गे तेन्ना सान सेबेस्त्यांव म्हणटा ताका तुजें जिवीतच सक्कट समर्पण दी तुजें जिवीतच त्या देवाक दी तुजी बोगनां सक्कट देवा समर्पण खंडीत जावन तुजें जिवीत थंयसर बरें जातलें आनी ताच्या वादनाचेर कुर्साचो गुर्त काडटा आनी ताचे हात लावन ताचेर मागता आनी ह्या वेळार ती उलयता आनी उलोवन देवाक आराधन करता आनी म्हणटा हांव तुज्या देवाक पातयेता आनी ती सगळो आनी ती उपरांत क्रिस्तांव जावच्याक पवित्र स्नान काण घेतात वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो त्या स्त्रियेच्या भावार्थान तिची बोगनां सक्कट देवाक समर्पण दिवन ती गूण जाली
देखून भावार्थ म्हळ्यार बोगना मात्र न्ही, बोगनाचे की चड गूण. देखून आमी बोगनांनी आमचो भावार्थ उसारता जाल्यार मस्तपटी आमी सुकोन पडटा. देखून बोगनांत भावार्थ ना. बोगनाच्या की चड मुखार वेता आसतना मात्र आमकां थंयसर भावार्थ कळटा. भावार्थ म्हळ्यार चिंताप न्ही, चिंतपाच्या की चड. फेथ इज नॉट थिंकींग, इट इज मोर दॅन थिंकींग. देखून आमच्या चिंतपांत आमचो भावार्थ आसा म्हळ्यार आमी चिंताव जाल्यार आमी सुकोन पडटा. मस्तपटी मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक वायट सूख आमी आदारता. आमकां सेमिनरींत तत्वशास्त्रा विशयी आनी तशेंच थियोलॉजी म्हणटा हांव देवशास्त्रा विशयी शिकोवंक आसता. थंयसर साबार तत्वशास्त्री आनी देवशास्त्रीय जण तांची बोगनां उसारतात, तांचे चिंताप उसारतात आनी आमी ते शिकता. देखून 8 वर्सां शिकून आमच्या चिंतपान आमी भावार्थ आसा केला म्हणून चिंतल्यार तें आमकां सूख जावंक पुरो. देखून चिंतपान आमचो भावार्थ आमी रुता करूंक जायना. देखून भावार्थ रुता करीचे जाल्यार चिंतपाच्या की मुखार वसा जाय, गूंड वसा जाय. तेन्ना मात्र मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमच्या भावार्थाक एक रुजवात मेळटा. माथ्या वचो वांजेल अध्याय 17. देवसार लागले एका भुरग्याक जेजूच्या शिसांसरशी हाडून येतात आनी जेजूच्या शिसांसरशी विनंती करतात, आमच्या भुरग्याक गूण करा. पूण जेजूचे शीस तांकां गूण करूंक जायना. ते सलवतात. उपरांत त्या भुरग्याक जेजू सरशी हाडून येतात आनी जेजू त्या भुरग्याक गूण करता. ताचे ते आसलो देंवसार धांवडयता. तेन्ना शीस येवन जेजू लागीं विचारतात, आमकां कित्याक त्या भुरग्याक आसलो देंवसार धांवडोवंक जावना. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत. एक सासवाच्या कानांत इतलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा तावन वचोन थंय पोड म्हळ्यार ते खंडीत पडटले. तुमच्या भावार्थांत तुमी अस्कत जावन नजो घट जाय म्हूण जेजू सांगता. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, भावार्थ आमच्या चिंतपांत ना, भावार्थ आमच्या बोगनांनी ना, भावार्थ आमच्या उतरांनी ना. कित्याक आमी उतरांक, चिंतपांक आनी बोगनांक भावार्थाक सरी करता जाल्यार मस्तपटी आमकां नीज भावार्थ पळोवंक मेळना. तर भावार्थ खंयच्यात आसा? भावार्थ खंयच्यात आसा? भावार्थ हातूं आसा. केन्ना आमचें काळीज त्या सता थंय समजता, ओत्मो तें सता थंय आशेता आनी आमची इच्छा सकत ह्या सता थंय क्रियाळ जाता. तेन्ना नीज भावार्थ उपजाता. म्हाका सत कळीत आसा. त्या सताक हांव सगळ्या सक्तीन, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मोनान हांव मागता आसतना आनी हांव तें घेता आसतना म्हजें जिवीत आनी तुमचें जिवीत नीज भावार्थ थंय रुता जाता. तेन्ना आमी 12 वर्सांच्या त्या रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळतेल्या स्त्रिये थंय आमी पळयलें. कितें जालें? ती साबार वैजा लागीं गेली, साबार पयशे तिणें खर्चिले, तिका कितेंच बरें जावना. अकरेक तिणें सत जेजू थंय देखलें. ती जेजू थंय आयली. तिचें काळी जेजू थंय सत समजलें. तिचें मन जेजूच्या सता थंय आसलें सर्व संगती समजल्यो आनी तिची इच्छा सकत जेजू थंय क्रियाळ जाली. आनी सक्कळ बरोवन तिणें एकच चिंतलें, हांव जेजूचें आंग वस्तू रापडटा आनी गूण जाता. तें लॉजीक नातलें, चिंताप नातलें, बोगना नातलीं, कितेंच नातलें. तिणें सांगलें जातलें म्हजें बरेंपण. गेली, जेजूच्या आंग वस्तू तिणें आपडलें आनी ती गूण जाली. आनी सकत तिच्या जिवितांत अशी वाडली गी ती तिच्या पिडेंतावन सुटका फावो जालें. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मस्तपटी आमच्या भावार्थांत आमी सताक रुजवात दिजे. त्या सतांत आमी कार्याळ जाय, त्या सतांत आमी मेट काडी जाय. तेन्ना मात्र तें सत आमकां सुटका दिता आनी त्या सतांत आमचो भावार्थ आमी रुता करूंक जाता. मस्तपटी आमी सांगता आमकां भावार्थ आसा. पूण कश्ट, समस्ये, पिडा येता आसतना आमी सगळ्याच रितीन कांगाल जाता आनी एका रितीचें आमच्या जिवितांत दोसता. मस्तपटी पिडा शिडा येता आसतना आमी म्हणटा, देवान कित्याक असली कर्ग म्हाका धाडला, असली पिडा कित्याक धाडला म्हणून आमी मस्तपटी देवा लागीं शीन उसारता. पूण ह्या सर्वा मदें आमी जेजू थंय येता आसतना, जेजूक आमी वेंगता आसतना, जेजू म्हणलें सत आपणायता आसतना
आनी आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही उतरां प्रमाणे न्ही बोगना प्रमाणे न्ही ताच्या की चड मापां जेजूक आमच्या जिवितान घेता आसतना थंयसर सक्कड बरें जातलें आनी जेजून म्हणली उतरां तुज्या आबावार्थान तुका गूण केलें रुजवातेक येतलें तीच उतरां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिविताची उतरां घेवया जेजून सांगलें तुज्या भावार्थान तुका गूण केलें आज जेजू म्हाका म्हणटा म्हज्या भावार्थान म्हाका गूण करता तो सुदेव आमचो भावार्थ देवा तें आनीकी गूंड करून दी आमचो भावार्थ आनीकी देवा तें निश्चल जावन दी आनी अशें जाता आसतना खंडीत जावन आमच्या जिवितान बरेंपण जातलें तो सुदेव आमकां आशिर्वादान बरोवन दी म्हण मागया आमेन. सर्व आमी उबी रावया आमचो भावार्थ उसारया सदमंता देवाक सर्वपदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान विगडपे संभवलो ओंकार मरितान जल्मलो पोन्स पिलाता कालताने कस असले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मध्ये जेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदा देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय तो जिवंतांची आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून केलो सदमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमची सर मागणी त्या सर्वेस्परा देवा बापा मुखार समर्पून दिवया. बापा पवित्र सभेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या पापासाहेब भाग्यवंत फ्रांसिसाक समेस्त गवळ्यांक याजक आनी धर्मिकांक जीव सांबाळचे मिसांव करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सरकारान तांच्या हाताखाल आसच्या सर लोकांची भलायकी दिवचें येवजन फावो ते परी जारी करूंक दुबळ्या धाकट्यांक हाचे वरवीं बरेंपण लाभूंक सर फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भलायकी शेतांत वावर करच्या सर दाक्तेरांक नर्सांक आनी आस्पत्रेच्या सर सिब्बंदीक भलायकेवंत कर. तांचे ताबेन आसच्या पिडेस्तांची जतन करूंक तांकां धैर्यादीक आनी उमेदवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत लायीक भावार्थ्यांनी एका मनान आनी एका काळजान कुटुंबान तशें समाजीन सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जायराचे दुवेक तुवें मरणांतले राखलें मरणाचे तणीर आसच्यांक तुजो आदार दी. तशें मरण पावल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांक सासन विशेव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी तुजें उतर नियाळण आमच्या मागण्या मुखांत आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत तुजो संदेश जाणा जावंक तुज्या मिसावांत वांटिल्ली जावची करी हातेरां आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लायकां खातीर आमी मागया इगज मातेचो मस्त हुस्को तांकां आसा तांकां देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. हें आमचें लॉकडावन कितें आसा सक्कड बऱ्या रितीन जावन आमकां ह्या पिडेंतलें देव सुटका दिवन दी म्हूण आमी मागया. परिस्थिती आमच्या लोकांची बरी जावन सर्व रितीन आमची अभिवृद्धी जावच्याक आमी मागया. भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आमी मागया. कितें आमच्या जिवितांत उणेपण आसा सक्कड देव भरती करूं ताच्या भावार्थान आमकां बरोवन म्हूण आमी मागया. मोगाळा जेजू ही सर्व मागणी आमी तुजे खातीर आनी तुजे थंय आमी भेटयता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमीन. खालत्या काळजात मोठ्या मोगान तुका
आसूं की कोण आमचें जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमून मागता बापा आमकां पाटय दैवी तुजे बेसांग कोरपे आमकां नेटय पाच्या तुजे मिसांग तो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पळय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय देखून ह्या संस्कारान फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्य आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मर्यादां जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावं ससनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पतकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. Bavat sogut pergatuya
जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे जे की वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे ती सोपती भगवंत दमदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्पराचो वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशान तेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन स पथकांतली सुटय आनी स राखंदांतली वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिणे संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सुभागे सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविता पावं
आत्मीक कुमगाराचे मागणे. म्हज्या जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान कोरूस हाजीर आसाय म्हूण हांव सदमनतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करतां. तुजी मायमे बरीत कूड सेवन आनी तुज्या आमली रगत पियोवन आत्म्या दोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटून म्हाका साध्य जायना देखून तो आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू ह्या घडये बावर्ताच्या कृपेन तूं म्हजें तें आयलाय म्हूण हांवें तिरपात येतां. जेजू हांवें केदींच तुजें तोंड पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जागच्या वेळार दोळ्यांनी बघता तुका दुःखांनी सुख रचलोलो तोच सांभाळता सदा. जिणेच्या कश्या वेळार दोळ्यांनी बघता तुका सुखांनी सुख रचलोलो तोच सांभाळता सदा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्या लागींच हांव तुज्या. मोगाळा जेजू जायराच्या दुवेक तुवें जीव दिलोय. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळच्या स्त्रियेक गूण केलें. तूं बरें करीत गेलोय गूण करीत गेलोय सोम्या. आनी आमकां तुवें सांगलें चंचल जायनाका कंगल जायनाका हांव तुजे सोबे आसां संवसाराच्या पंता पर्यंत. मोगाळा जेजू आमच्या बावर्तान आमकां तूं गूण करताय. आज आमची पिडा शिडा तुका समर्पण दिता. आमची अर्थीक परिगत तुका समर्पण दिता. हर एका दिसा नवी नवी पिडा उब जात आसतना आनी भिरांतेन आमकां कावजेनी बगता आसतना हें सगळें तुका समर्पण दिता. सोम्या सबारपटी आमकां भिरांत दोसता. आमच्या बावर्ता कडकळ्यो येतात. उतरांनी चिंतमांनी बोगनांनी उसारूंक जायना तें बावर्तांत रुता करूंक आमकां शिकय.
आमचो भावार्थ केवल उतरां न्हय, चिंतपा न्हय, बोगना न्हय म्हणून आमकां समजय. भावार्थांत रुता जायचे जाल्यार गुंडायेन तुजी सेवा करूंक, तूं म्हणल्यार जाता थंय आमचें काळीज मौन रचीत करूंक आनी इच्छा सकत जागृत करूंक आमकां शिकय. मोगळा जेजू आमचें तन मन धन हर एक तुका समर्पण दिता. आमचें जिवीत भावार्थान भर, गुणायेचो भावार्थ आमकां दी, गूण कोडसो भावार्थ आमकां दी आनी ह्या भावार्थान तुका वळखूंक ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमकां फावो कर. सोम्या आमकां तुज्या दयेन भर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जिश्टा कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे बरी सदां तुका मोगान एकवटून ससना बाळता तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हिम नंबर F9. Pavartamso salon, uswadamso fankon, Peiranami boron, Pergatya Krista, Shanti pasun वावरून, नीती पासून सुजून, संतोष सगळ्यान हाडून, जावया सास मोगान, जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेसर आमी आसूं, जिये शेखर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्पेसर आमी आसूं, जिये शेखर सदां काळ. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां बरी आशिर्वाद दीव आमकां. रोजदार साहिबिनी हांव पुसो विनंती कर. भगवंत कोसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.